मनशान मोठ्या स्वतः दुसऱ्या मनशा खबर घे पाहिजे त्यातून तू काय बसवता आणि खबर घ्या ते मनशाकूय बसवता चलो या मुगे धाकटे रोपा शॉप एशे बेकार बाबा पडमन आय मुगे धाकटे रोपा शॉप गेला इन सगळे मेटा सगळे वस्तू मेटा जीन्स मेटा स्कर्ट मेटा साडी मेटा टॉप मेटा सगळे मेटा तुमका मी शॉपिंग करपा जायला ना मुगे शॉपार याय तुमका डिस्काउंट करतलो ओय साहेबा मुगे या शॉपाचेर तुगे आशीर्वाद घाल ओय कोणूय कस्टमर येईल यार पुरो Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. Excuse me. madam, सांग की झाले म्हाका मरे एक बरो ड्रेस आयो तेका लागून चोवपा आयलो यो मॅडम यो जाय ती ड्रेस आहे यो भितर यो तू जाय तो चूज कर यो मॅडम यो मॅडम यो भितर यो जाय ती ड्रेस आहे यो भितर बी नाही मॅडम होय चल चेक कर एक्सक्यूज मी मॅडम सांग की झालं चोय हो ड्रेस मरे म्हाका सारको लायक जाला वय. ए ड्रेस कितू रे एका 1000 किते 1000 काय डिस्काउंट बी काय ना रे चोय किते डिस्काउंट कर मरे म्हाका डिस्काउंट केला ना दुसरी पार्टी आमगे फ्रेंडा बी मागीर घेनात रे तुगे शॉपाचेर वय. काय ना डिस्काउंट चल मॅडम मुझे नो लास्ट नो 800 करपा आहे किते 800 ए? तू 800 दिला म्हाका घरा कमाय दापयतो मरे आणि माशेला सायन आहे चल रे किते कर रे चल मॅडम लास्ट मुझ्या करपा आहे ते 700 याच्यावर नाही 700 तू 700 दे मा ऐकी थापा रे चल माशे चल दुसरी शॉपाचे केदना चलना रे ते कितू लेस कोताय आणि तू सांगतो गत मरे माशे आणि माशे मॅडम जापा ना 700 जापा ना आय मुगे न्यू शॉप ओपन केला तू काय 700 दिल जाल्यार म्हाका आनी किती मॅडम येत नको चल रे मॅडम जापा ना जापा ना ना, ना, ना. ते साला नाक मार मॅडम रा तू लास्ट किती दिता किते रोक तू किता हो ऐकित रे ऐकिता मग तू सांग मरे कितल्या दितो मॅडम तू सांगो ना हे लास्ट 800 म्हणून किते 800 हा? तू आता सांगता मरे 700 दित म्हणा ना बर मॅडम 700 दिल 700 आणि काय साय नाही रे चल मॅडम काय जापा ना हरे चल चल रे कित्या जा झालं चल तू 700 दिला मग ऐकित करपा रे मॅडम हरे जापा ना जाय ना मरे काय नाला असते चल आता दुसरी शॉपार वयता मॅडम रा माशेरा मॅडम तू मुगे पयली कोणी आणि तू म्हाका गिराक ना एशकोन गेल जाल्यार मुगे आणि मुखारान कितें जाता मग कोण जाणा सो मॅडम लास्ट हा तुका 500 लास्ट 500 आणि किती म्हणताय नाही मॅडम नाकाय तुगे पोश म्हाका नाकाय हे तू फ्रीवर ये ना मग फ्री और पण का तू मग सांग रे तू कितल्या दितो मॅडम तुका सांगलो ना हे तुका सांग मॅडम तू सांग तू लास्ट म्हाका कितू पयशे दिता हा सांगो तितल्या तू म्हाका दितलो ओय मॅडम तू सांग तुगे रेट कितू ती तू किसो बोला हांव तेसो चोड म्हणो ना ना मॅडम ते आतेश म्हणून सोदनालो हांव तुका म्हणून सोदतालो तू म्हाका लास्ट कितू पयशे दिता म्हण ओय मॅडम तू म्हाका लास्ट पयशे कितू दिता हांव मरे लास्ट 300 दिता 300 ओके मॅडम 300 जाल्यार 300 दीदी तुगे हांव पॅक कोताली ओय मॅडम घे ड्रेस घेताय चल पोस्ट तू काय गूगल पे केले मेसेज केला बर मॅडम थँक्यू तुका फ्रेंडा बीन सांग दुसऱ्या पाटी बा येता घे ना चल थँक्यू तुका चोयला आज ड्रेस 300 कोण गेलो
चोडवान म्हणते डिस्काउंट एश कोण करू शिको जाय कळले एक्सक्यूज मी हा मॅडम यो मॅडम यो म्हाका न्यू ड्रेसेस दाखयतलो ओ मॅडम यो जायत आसा यो मॅडम चोय मॅडम चोय हे सगळे न्यू ड्रेस चोय सगळे लेटेस्ट हे सगळे न्यू ड्रेस होय मॅडम सगळे न्यू चोय वाव कितले बरे दिसतात होय मॅडम चल भितर आस आनी न्यू आसाय चल आणि असं होय मॅडम होय चल बरे, भितर बरे, आस बरे. चल भितर आसा चल कितलो बरो ड्रेस दिसता ओ माय गॉड पण ना मसलो ड्रेस म्हज्या मामी लागीं आसा हांव दुसरो पळयता शो ऑफ करता नो हांव दुसरो पळयता No, I had black color. Excuse me. हा मॅडम सांग की झालं मॅडम म्हाका एक पासून ड्रेस बरो दिसलो ना म्हाका न्यू ड्रेस तेक आनी दुसरी मॅडम यो चल मॅडम चल ओ मॅडम चल ओ न्यू ड्रेस सारको न्यू ड्रेस चल नाका हांव बरो दिसना म्हाका बरं ना चल वच मॅडम चल वो सारको न्यू चल वो बरो दिसना मा इशो मॅडम यो चल वच मॅडम वच चल मॅडम ही साडी सारकी न्यू साडी मॅडम चल नो वो बस म्हाका बरो दिसना मॅडम आमच्या शॉपात जितले न्यू ड्रेस हलवले तितले ती दाखयले आनी आमकां ड्रेस नाही भैया म्हाका तितलो एक पासून ड्रेस लाग जालो ना आसती हांव दुसऱ्या शॉपार वचून चोयता हॅलो एक्सक्यूज मी आ मॅडम यो कितें जाय म्हाका एक ड्रेस जाय आसले म्हजे सायझीचे ड्रेस मेवतले वय मॅडम सगळे सायज पासून आमगे इंटरेस्ट मॅडम तुगे सायज कितली सायज म्हाका खबर ना तू मातशें मेजरमेंट काडटलो बरं मॅडम काढा काय टेन्शन ना काढा आव म्हजी माय हे कितें आवय म्हजी माय सायबा बोगोस हे आनी जोका मेळटा हे म्हजी दोंगरू वरबो दोंगरू गारिवण्या दोंगरू मॅडम सॉरी तुगे सायजीन इंटरेस्ट नाही हिंगा आख्या गोंया पासून सोदल्या मेळपा नाही तुगे सायजीन शुभा पडवले वय म्हजे सायझीचे म्हाका ड्रेस मेवचे ना बरें तर वेता हांव उसने मुझे छुआ भी नहीं ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं
नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई. एक्सक्यूज मी मॅडम सांग किती जाय भैया म्हाका एक बरो ड्रेस दाखयतलो. मॅडम तुका म्हज्या हातीन भैया दिसता हांव चोवपा तुका भैया दिसता. आवय चोय तेका भैया म्हळ्यार तेका राग येयलो आनी कितें म्हणपाचें मगे बॉयफ्रेंड तुका मरे कस्टमराक कितको उलोवपा जाय तें तुका कळना. यू डोंट नो हाव टू टॉक विथ अ कस्टमर. फर्स्ट लर्न पयशी कस्टमराक कितको उलोवपा जाय तें आनी हे तुका भैया वर्ड पासून न्हू तुका डिजर्व जायना. म्हाका नाक तुगे काय हांव वयता. मॅडम 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 सॉरी तू म्हाका भैया म्हूण वो दादाची म्हूण वो अंकल म्हूण कित्या म्हूण तुका जाय तें पूण एश कोन वचनाका कासवण फुलोवन वय कितें तरी घे मॅडम कितें तरी घे. सॉरी नाका म्हाका तुगे काय नाका. तुका मरे कस्टमराक उलोवपा कळना. म्हाका तुगे काय नाका हांव वयता. मॅडम राव शी काय बरी ग्राहक चोड शी. एक्सक्यूज मी एस मॅडम. म्हाका एक ड्रेस पळोवपाक जाय आसलो, तूं दाखयतलो प्लीज. वय मॅडम यो भितर दाखयता मॅडम काय बरो ड्रेस येतो ए न्यू ड्रेस वय. आनी मॅडम जाणटो म्हाका वो कालो ड्रेस येला वो चे शॉपार आसपाना पळोवपाक बरो वय मॅडम. सो तू कितलो बरो स्वता वो तुवें ड्रेस घाल जाल्यार न्हू तू चोवपा सारकें शिल्पा शेट्टी दिसतालें. बरो दिसता तो. वय. म्हाका ट्रायल करून पळोवपाक जाय. तुमचो ट्रायल रूम खंय आसा? ट्रायल रूम मॅडम वय. ट्रायल रूम न्हू वो तो 2 मीटर पयसा. 2 मीटर पयस. वय 2 मीटर पयस तुवें गव्हर्मेंट टॉयलेट आसा मरे. वय मॅडम तोच तो आमगेलो ट्रायल रूम. किती सांगता सो बेकार बोत म्हूण आनी माय आनी पाय म्हजे जीव हात म्हूण हांवें कपडे का शॉप घायलेले पूण गिरायक सकाळ सान 3 जाण कस्टमर येवन गेले आनी तितून 2 जाण फकत चोयले आनी पोतून गेले आनी एक कस्टमर येयला आनी 100 रुपया वस्त घेवन गेला. 100 रुपया वस्त घेवन गेला म्हण आमकां कितें मेळटा 100 रुपया वस्तूचेर फकत 5 नाल्यार 10 रुपया मेळटा आनी अशें 5 आनी 10 रुपया आमी दिसा जोडली म्हूण आमगे पोट भरपाक जालें. आता देपार जाले जेपा टाइम जालो आतां शॉप बंद करून जेपा गेल्यार बरें दिसता कित्याक पोटा पयलीं न्हू. हीच कस्टमर येता आतां जाल्यार कितें जाता तें यो. भेण आयले हा केसो वत हे वता लागून हे काळे वत गायलो हांवें हा काण मुगे गायल्या बरें या तू या शॉपिंग करूं या. केस आहा बाबा? हांव एकदम बरो आसा माय. तूं केशी आहा? बरी रे बाबा. हीट एंड वायन. कितें केशी माय? हीट एंड वायन हीट मॅकीच झल्ल्या मारपा हो तूं हीट म्हणाय तेका फीट म्हणटाय फीट आनी ते वायन म्हणटाय कितें पास तेका वायन म्हणाय तेका फायन म्हणटाय बरो हा पूण बरो हा म्हणटाय. रे ते कितें ते म्हाका कळो नाका. पूण राव केशा माय तू एकटी येल ती तुका एकटे पा भिरांत दिसलो ना गे. भिरांत? म्हाका केसो भिरांत हांव कितें राना येयला. केस न्ही केशा माय तुका खबर ना हेसान कितें जाता तें संवसारांत. कितें जाता माय तू काय खबर ना चेडवां बायलां एकटी भोंवताय तें चोयन ते किडनॅप कोताय खूंय आनी तू किडनॅप केल्या मागीर तू कितें कोतोली. कितें किडनॅप? आगे किडनॅप न्ही गे किडनॅप कोताय किडनॅप. वय तेच किडनॅप म्हाका रे कोण किडनॅप कोतो रे आनी कोणा ताकोता म्हाका किडनॅप करूंक जाण मरे तो आजून पासून म्हगे आड्या गोठ्याय
वय वय शामाय तुका चुली आली कोणा तू अजूनही गोडी हा म्हण पण ते बरे हा शामाय तू किती आयले किती वरा आयले माक मरे की जाय आले मॅट हिंगा सगळे मेटा शामाय किती जाय आलो तुका माक मरे ओ बोल जाय आले मॅटा बोलू कपूल जाय आलो तुका जाय जाय आवाज गाणं पडो किती जाय आलो तुका ए को जाय आलो ती माका वर वास बर का चलो पाती बर शामाय पण शामाय तुझे साईज किती लार्ज मीडियम स्मॉल व डबल एक्सेल साईज साईज बरी हबना रे बाबा ते रे बरी अशे वर चढेल म्हणजे पोतून द्याव ना ते सोली हा बरे गीता तांबडे ती हा तांबडे मध्ये हेरेड कलर किती शामाय हरेट हरेट म्हणाय आणि किती मोठा फेवरेट मुठाय आवय माकोळा नाकते बेगीन दे मुझे इलो घेव पाव गो झालो घे शामाय घे शामाय किती रे बाबा 200 किती मुझे माय तू आमलेट अगे तू आमलेट में घे 200 फक्त 200 रुपये आवय साहेबा बोगस 200 रुपये पहिले आम्ही 200 कबूल घे किती वर्षा काढाले काय आणि आता 201 माग नाका ना चोर मारो का किती मून कर ना माग नाका बर शामाय लास्ट 180 दी 180 आवय नाका मारो का आणि किती मून कर नाका तो शामाय लास्ट का फायनल 150 रुपये 150 रुपये तू 150 दिले मागचा गण संग पडत मग तो शामाय तू किती दिवस होता तू सांग माग सांग मोठा होय तू सांग टॅक्स झाल्यार लास्ट पैसा देता शामाय तू की एक कबूल वय सांगितलं जाल्यार हे तू माग किती फायदा हा तू किती फायदो आता माग खबर ना पण माग फायदो हा रे बाबा देत झाल्या ते ना झाल्या दुसरी शॉपार होईता तीन वसून चोईता होईता ना झाल्या अरे शामाय राव वयशी झाल्या वयशी मुगे माय सदा म्हणटा जाणटेल्या काळीच दुखी नाक म्हणून घे शामाय वयशी झाल्या वयशी घे वय 10 रुपये दे ये अरे या सांग रे माका एक वॉरंटी बी ना ना शामाय एक वॉरंटी ना एक गॅरंटी हा 2-5 पासून काहीच जपाना होय तो या 2 पावसात आहे का 4 पावसात आहे ते एक सांगता विचारलं रे अरे मग एक सांगो अरे तुमचे काय ऑफर बी काय नाही रे इंगा ऑफर आहे शामाय होय कसं आले 2 ड्रेसाचेर एक ड्रेस फ्री असं ऑफर आहे आवय मुझ माय